कोंकणी भाषेत तोरायची सादरपणा खोलायची कोंकणी कले उंचायची निरंतरी वाढोनाची माणसोबान चिंपातुली कलांगणा हुस्क्यातुली उंचांतल्या भोव उंचूंच उंचली कलाकारांक सुरपायेची मोती मोना धादो सावची निरंतरी वाडून आसची माची ही म्हयन्याळी माची ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी माची ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी माची ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी माची ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी माची. सांज दिवन तुमकां सोमेस्तां हांव ॲल्स्टन चिराग लोबो निर्मार्ग नाटक विभागतावन आयचे वेदिकार्याचे सुमकान हांव सोलून व्हरतां. म्हजे सांगात आसा हांव जॉयलिन मेरी लोबो गुरपूर नाच विभागातावन ॲल्स्टना सांगाता हांव ही कार्य सोलून व्हरतां. फाटल्या 25 वर्सांतावन माणसोबान भुरग्यां खातीर रज शिबीर सोलून व्हरता. ह्या वर्साच्या शिबिराक रुपया रुपा म्हूण नांव दिल्लें. हें शिबीर 26 एप्रिलाक सुरवातून आज सोंपता. ह्या 10 दिसाच्या शिबिरांत 62 भुरग्यांनी आपल्या तालंताक सोबाय दिल्या. आमचे सवे मुखेल सैरे जावन हजर आसात बाब मायकल सांतमायोर, आडालतेदार फादर मुल्लो मेडिकल कॉलेज. तुमकां माणसोबान तशेंच 62 भुरग्यां तर्फेन मानाचो येवकार मागता. मानाचे सैरे जावन हजर आसात ह्या रुपया रुपा शिबिराचो पोशक भोवमानेस्त रोनाल्ड मेंडोन्सा, कलांगनाचो चेअरमॅन. फाटल्या 3 वर्सांतून आपल्या पतीन नॉरेन मेंडोन्सा हांच्या अमर उगडासाक शिबिराक दुडवाक कुमोक दिवन आसात. सैर्याक वेदीक खापून हाडूंक माणसोबान अध्यक्ष लुई बापिन, कार्यदर्शी रॉनी बाब क्रास्ता, शिबीर निर्देशक अरुण राजबाब लोद्रिक हांकां उलो दिता. सर्वांनी ताळयांच्या आवाजान सैर्याक वेदीक स्वागत करचें. हांव आतां उलो दितां बाय इयोना डिसोजा मूडबेळ्ळे हिका सैर्यांची वळख करून दिवच्याक. हांव इयोना डिसोजा मूडबेळ्ळे फिर्गज नाच विभागातावन मानादीक बाब मायकल सांतमायर, प्रस्तुत फादर मुल्लर्स कॉलेज, फिजिओथेरपी कॉलेज, अलायड सायन्सेस आसो आडळतेदार. ते एक शिक्षक, प्रिंसिपल जावन पदवा PU कॉलेज, पदवा कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड मॅनेजमेंट तशेंच मिलाग्रीस कॉलेज हांगा वर्ती सेवा दिल्या. मँगलोर युनिव्हर्सिटी हाचे आदले सिंडिकेट मेंबर, मँगलोर विश्वविद्यालया कोंकणी अध्ययन पीठ हाचे सांदूर जावनी सेवा दिल्या. तांणी जायती संशोधीत प्रबंध फैज केल्यात. कोंकणी भाशे संस्कृतीक ते व्हड मापान पाठिंबो दिते आसात. आज ते मुखेल सैरे जावन आयिल्ले आमचे भाग. माणसोबान अध्यक्ष लुई बाबान तांकां फुलां तुरो दिजे म्हूण विनंती करता. आयचो मानाचो सैरो रॉनी बाब मेंडोन्सा माणसोबानाचो व्हड अभिमानी. कलांगण बांदतना तांणी मोठो तेंको दिल्लो देखून तांच्या आनी तांच्या पत्नीच्या नांवार नोरेन आनी रोनाल्ड मेंडोन्सा उक्तो रंगमंचो म्हूण हे वेदीक नांव दिलां. रॉनी बाब 12 वर्सां कतारांत वावुरल्यात आनी तांची पतीन नोरेन बाय मेंडोन्सा हिच्या मानाक हें शिबीर सदर जाता. रॉनी बाब तुमकां मोगाचो येवकार आनी मोगान ह्या कार्याक स्वागत मागता. माणसोबान अध्यक्ष लुई बाबान तांकां फुलां तुरो दिजे म्हूण विनंती करता. देव बरें करूं. ह्या रुपया रुपा शिबिरांत आमी कोंकणी भास, नाच,
कार्यनिर्वहन, भाषण कला, टी व्ही निरूपण, नाच, नाटक, गायन शिकल्या. आता शिबिरांच्या भुरग्यांनी मुखार येवन तांचो अनुभव मांडतात. नाटक विभागांतून बाय सियोना टिकोना कुलशेकर, नाच विभागांतून सियोन मिरोंडा निरुडे आणि गायन विभागांतून बाय ॲशल मस्करेनस कुलशेकर. तुम्ही मुखार येवचे. हांगा जमलेल्या सर्वांक देव बरी सांज मागता. म्हजें नांव सियोना डिकोना आनी हांव नाटक पंगडांतावन आज म्हजो अनुभव वांटूंक तुमचे मुखार हजर आसा. ह्या शिबिरांत म्हाका आनी जर भुरग्यांक साबार संगती शिकूंक मेळ्ळ्यो. आमकां दिसाचे सुरवेर विकास धाडटू व्यायाम चलून व्हरतलो. हर एका दिसा आमकां विविध रितीचे व्यायाम करूंक आसतले. जावंक पुरो नाचपा मुखांत या खेळा मुखांत व्यायाम आसतले. उपरांत आमकां कोंकणी शिकप आसतले. ही तरबेती आमकां रॉनी बाब क्रास्ता चलून व्हरतले. ह्या तरबेतींत आमकां आमच्या मायभास कोंकणीची नव्यो शब्द शिकूंक मेळटले. हें आमकां आमचे मायभास सुडाळ रितीन उलोवंक उपकाराक पडटले. आमकां 3 घंटे आमच्या विभागाची तरबेती आसतली. तशेंच मोदे बेटोल आसतले. आमकां नाटकाची तरबेती आसतना नाटकाक संबंद जाले विविध खेळ खेळयतले. तशेंच विविध जाणां आमकां तरबेती दिवंक येतलीं. तीं जावन आसात अरुण राज बाब रॉड्रिगस, वेनेसा बाय सल्डाना कलाकुल, क्रिस्टोफर बाब डिसोजा, दट्टू लेस्टन मिनेझस कलाकुल, दट्टू रॉयस्टन डिकोना कलाकुल, रोमारियो बाब पिंटो. आमच्या नाटक प्रदर्शनाक आमकां ती कुमोग करतली. उपरांत आमकां कार्यनिर्वहणाची तरबेती आसतली. ही तरबेती आमकां अरुण राज बाब रॉड्रिगस चलोवन व्हरतले. ह्या तरबेतींत आमकां कार्यनिर्वहण, टी व्ही निरूपण, भाशण कला शिकयतली. ह्या तरबेतींतावन आमकां भाशण करूंक वेदीर वचूंक धैर्य मेळटलें. तशेंच कुमोग जातली. आमकां वितूर इमाम संस्कृतीक शिकप तशेंच पराक चलोवन व्हरतले. आंतू आमकां काणी, कविता, लेखनां बरोवंक उर्बा मेळटली. तशेंच आमची साहित्यीक तालेंतां भायर हाडूंक कुमोग जातली. उपरांत आमकां खेळांत आमच्या इश्टा सांगाता वेळ करसूंक मेळटलें. तशेंच आमच्या वडिलांक मेळोवंक आसतलें. ह्या 10 दिसाच्या शिबिरांत आमकां जायते शिकूंक मेळ्ळें. नव्यो इश्ट मेळ्ळ्यो, शिस्त शिकूंक मेळ्ळें. तशेंच मजा करूंक मेळ्ळें. एका भुरग्याक आपल्या बाळपणांत जावनचे अनुभव मुखार ताचे फुडार बांदूंक कुमोग करता. तशेंच खंडीत जावन हे शिबिरी आमकां आमचो फुडार बांदूंक कुमोग करतले म्हूण सांगून म्हजी 2 उतरां अखेर करता. देव बरें करूं. म्हजें नांव सियोन जस्टिन मिरांदा, निरोडे फिरगज, नाच विभागांतावन. देव बरी सांज दिवन तुमकां समेस्तांक. हांव हांगा उबो आसा म्हजी भोगनां उसारूंक. म्हाका सर्वन 62 भुरगीं ह्या शिबिरांत शिकतले. थोडे जण गायन विभागांत, थोडे नाटक आनी थोडे नाच विभागांत. हांव नाच विभागांत शिकलोलो. म्हाका सर्वन 16 भुरगीं नाच विभागांत शिकल्यांत. आमकां राहुल दट्टू, मेलोडिया बाय आनी जॉयसन दट्टू तरबेतदार जावन आसलीं. ही स नाच सोबनाचे सांदे जावन आसात. आमकां तरबेतदारांनी 3 नाचाची प्रकारां शिकयल्लीं. पयले नाच प्रकार जावन आसा मांडो, दुसरे नाच प्रकार जावन आसा वेस्टर्न आनी तिसरे नाच प्रकार जावन आसा बैला. तेगाय तरबेतदारांनी आमकां नाच शिकयलां. पूण राहुल दट्टून हांतल्या 3 पदांक नाच रचलां आनी मेलोडिया बाय आनी जॉयसन दट्टून हांतल्या 2 पदांक नाच रचलां. हांवें ही सर नाच प्रकारां शिकून आल्ल्या वेळार बरो चुकी केल्यो. पूण थोड्या दिसा उपरांत ती चुकी तरबेतदारांनी तिदविल्यो. नाचाचो अभ्यास करतना बरो खुशी जाता. म्हाका कलांगणाक येवचे पयलें एप्रील 29 तारीख एक सामान्य तारीख जावन आसली. पूण एप्रील 29 तारीखेर आंतरराष्ट्रीय नाच दीस म्हूण आमच्या तरबेतदारांनी आमकां सांगलें. हो दीस मिस्टर जे जॉर्ज हांच्या जल्मदिसाक संभ्रमतात. कित्याक म्हळ्यार मिस्टर जे जॉर्ज एक नांवार्थीक नाचपी. तशेंच तांणी बॅले म्हणल्या नाचाचो निर्माण केल्लो. आंतरराष्ट्रीय नाच दिसाच्या संभ्रमार तरबेतदारांनी आमकां विविध नाचाच्या प्रकारा विशयान सांगलें आनी तशेंच आमकां गोडशेंय दिलें आनी आमकां नाचाच्या संबंदी विशयांत खेळी खेळयले. थोड्या दिसा उपरांत आमकां सान्य बायेन तरबेती काणगेली आनी आमी करच्या धाकट्या चुकींक तिदविलें. आनी तशेंच 9व्या दिसा आमकां प्रिन्सिटा बायेन तरबेती काणगेली आनी आमकां नाच शिकोवन आमची चुकी तिदविल्यो. ह्या तरबेतींत गायन, नाच आनी नाटक अभ्यास सोण
दुसरी तरबेती आसात नांवांत कोंकणी शिकप, कार्यनिर्वाहन तरबेती आनी पराग. कोंकणी शिकपा वेळार आमकां कोंकणी भाशेच्या म्हत्वा विशीं शिकयलें. मागीर फुडल्या दिसांनी आमकां कोंकणी भास, अंकी संख्ये, कुटुंब संबंद आनी शब्दावळ शिकयले. कोंकणी शिकूंक मस्त बरें जालें आनी तशेंच आमी आमच्या कोंकणी भास उरयचे म्हूण शिकलो. मुखली तरबेती जावन आसा कार्यनिर्वाहन तरबेती. ह्या तरबेती वेळार आमकां भाशण कशें घडचें आनी भाशणांत कितें पुराय गरजेचें म्हूण सांगलें. आमकां मुखार वेदीर येवंक धैर्य मेळ्ळें आनी तशेंच कार्य कशें चलोवन व्हरचें, कार्याची रिती कशी आनी कार्याची परंपरा खंयतून आयली म्हूण शिकलें हांव. मुखारली तरबेती जावन आसा पराग. ह्या तरबेतीक पयले कलांगणा विशयान शिकलें हांव आनी फुडल्या दिसांनी साहित्या विशयान शिकलें हांव. लेखनां कशीं बरोवचीं, कविता आनी काणयो कशी बरोवची म्हूण शिकलें हांव. दुसऱ्यांच्यो लेखनां आनी कविता वाचून सांगतना आमी कशें लेखनां आनी कविता बरयत म्हूण कळीत जालें. ह्या शिबिरांत गंमत जाता तशेंच बरें शिकपय मेळटा. हांगा आमकां बरें करून पळयतात आनी आमची जतन घेतात. हांव मुखल्या वर्सां येतलों आनी म्हजे इश्टय येतले. देखून हांवें हांगा जायतें गिन्यान शिकल्यां. ती गिन्यान म्हाका म्हज्या जिणेच्या अंत पर्यंत उडास उरोवन दीत म्हूण सांगून म्हजीं 2 उतरां संपयतां. देव बरें करूं. देव बरी सांज दिवं तुमकां समेस्तांक. हांव ॲशल रिया मास्कारेनस कुलशेकर गायन विभागांतून हांगासर म्हजी भोगणां उसारूंक उबी आसा. ह्या 10 दिसांच्या शिबिरांत आमकां तरबेतदार जावन आशिल्ली रायनाबाई सिक्वेरा, तिच्या सांगाता DL डिसोजा, प्रितुमाबाई मोंतेरो, सोनलबाई मोंतेरो, सिमॉनबाई मोंतेरो, सुनीलबाब मोंतेरो, आयरीनबाई रेबेल्लो, एलरॉन दट्टू, रेनाल्ड दट्टू, ॲस्टन दट्टू आशिल्ली. तशेंच आमकां घुमटा पदां शिकूंक डेल्टन दट्टू, अन्सिलाबाई, जॅस्मिनबाई आनी निकोलबाई आशिल्ली. हांणी आमकां घुमटा वाजोवंकय शिकयलें आनी आमकां वजंत्र खेळोवंक कुमोग केला. आमच्याच शिबिरार्थी क्रिस पेरेरा, रियान पिंटो आनी तांच्या सांगाता एलरॉन दट्टू आनी केतन दट्टूय आशिल्ले. रायनाबाईन आमकां मोगान पदां शिकोवन सूख करतना इल्लें जोर करून तिदविलां आनी आमकां धैर्यान वेदीर सोडूंक गायन करूंक उमेदीन भरलां. आमकां विविध पदां शिकयल्यांत जशें बाळगितां, दुलपदां, मांडो, देखणी, वोव्यो, वेर्स, घुमटा पदां आनी हेर मांडसबनाचीं पदां शिकल्या. आनी आमकां इल्लो वेळ उरतना आमी अंताक्षरी आनी हेर थोडे खेळ खेळटल्यो, पदां गायतल्यो, इल्लें नाचतल्यो आनी गम्मत करतल्यो. म्हाका ह्या 10 दिसांच्या शिबिरांत संगिता विशीं चड माहेत जडूंक अवकाश मेळ्ळें. अशें सांगता गायन करचें मात्र न्हय, आमी संघटीक जावन वावर करूंक शिकून आपली भोगणां एकामेकां वांटून घेवंक अशें आमच्या आनी गायना मदलो संबंद घट जालो. आमी गायनान ताळयोचो अभ्यासय करता आनी हे अभ्यास कितले गरजेचे म्हणून शिकल्या. हर एका गायनांत एक गुंडायाचो अर्थ आसा. तें आमकां रायनाबाईन आनी येदोळ ह्या 10 दिसांत आयिल्ल्या सकट तरबेतदारांनी आमकां ताचो अर्थ बरें करून सांगून दिला. तांकां आमी काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. सदां न्हीद राती 9 वरार आमकां विमारचो विकास दट्टू चलोवन व्हरतलो. आमी विमारशांत सगळ्या दिसाक कितें बरें लागलें आनी कितें बरें लागूना ह्या विशयान तर्क करतल्या. विमारच्या वरवीं सुखी घडिल्लें तिदवून समा करूंक प्रयत्न केला आनी विमारसो जाल्या उपरांत रुपयाळ्यो ताळयो पेटून विमारसो आखेर करतल्या. खेळा विशयान सांगचें तर आमकां संदीप दट्टू, ताका आमी मोगान सँडी दट्टू म्हूण आपयता, तो आमकां डॉज बॉल, खो असले विविध तरांचे खेळ खेळयतलो. त्याच वेळार आमची वडिलांय आमकां मेळोवंक येतलीं. हें म्हजें 3रे वर्स आनी म्हाका खलांगणाक येवंक भारीच खोशी. ही म्हजी भोगणां म्हाका उसारूंक अवकाश करून दिल्ल्या तुमकां देव बरें करूं. पराग भुरग्यांचो पयलो साहित्यीक संमेलन माणसो बनान चलयलो. हाच्या उपरांत उडपी दियसीस पत्र उसवाड
हाचेर पराक म्हणलें भुरग्यांचे पान सुरवात येयला. ह्या शिबिरांत आमकां विशेश वांटो आशिल्लो. साहित्या विशयान जाणा जावंक वितोरी मामान आमकां ही तरबेती दितलो. आमी लेखनां बरोवन, कविता बरोवन, काणयो आनी विडंबन बरोवन शिकल्याव. आमी हरेकल्यांनी जायते बरयलां. हाच्या तोन विंचली आतां आमी तुमचे मुखार वाचतल्याव. कविता शर्विन पत्रावो. विडंबन स्नेहल जीन डिकुर्ना हॉस्पेट. लेखन लेन्वर निहाल सल्डाना देरेबायल. हांव शर्वेन पत्राव शाक्तीनगर नाटक विभागांत हांव. कविता आमचें भुरगेंपण. एका भुरग्याची जिणी सुरवाता जाणवाये विणी. वाडटा वाडटा तो शिकता जिणये विशीं. एका भुरग्याची जिणी सुरवाता जाणवाये विणी. वाडटा वाडटा शिकता तो जिणये विशीं. वाडचे दीस ताचे भुरग्यापणाचे आसतात काळजाक भोव मोगाचे. वाडचे दीस ताचे भुरग्यापणाचे आसतात काळजाक भोव मोगाचे. कल्मश नासलेल्या काळजांत सदां मोग मायपास उमाळटा राशींत. कल्मश नासलेल्या काळजांत सदां मोग मायपास उमाळटा राशींत. संवसार सोबीत नेणतुल्या दोळ्यांक दीस बुडतात खेळांत मस्तेंत. संवसार सोबीत नेणतुल्या दोळ्यांक दीस बुडतात खेळांत मस्तेंत. वाडून येता इस्कोलाक वेता जाता भुरग्यापणाची नवी सुरवात. वाडून येता इस्कोलाक वेता जाता भुरग्यापणाची नवी सुरवात. शिकप सडटा भोर वाडटा खेळचो वेळ ट्युशन खाता. शिकप सडटा भोर वाडटा खेळचो वेळ ट्युशन खाता. वाडटा वाडटा युवा प्रायेक पावता सुरू जातात नवे नवे समस्ये. वाडटा वाडटा युवा प्रायेक पावता सुरू जातात नवे नवे समस्ये. व्हड वा ल्हान कळीत नासता उरता मोदकात. राग सडटा मोग वाडटा तुटता बोगना काट. व्हड वा ल्हान कळीत नासता उरता मोदकात. राग सडटा मोग वाडटा तुटता बोगना काट. देव बरें करूं. देव बरी सांज दिवं तुमकां सोमेस्तांक. हांव जावन आसा लेन्वर निहाल सल्डाना देरेबैल गायन पंगडांत हांव. हांवें बरयल्लें लेखन जावन आसा आमच्या गांवची बस्सां. इस्कलाच्या व्हॅनांत हांव बस्सांनी पोयण करूंक सुरू करतना भुरगीं ओड जालीं म्हूण अर्थ जाता. हांवेंय कोरोना उपरांत बस्सार पोयण करूंक सुरू केल्लें. आमची बस्सां कशी आसात म्हूण तुमकां सर्वांक कळीत आसा. सकाळींच्या 9 वरां पर्यंत आनी सांजेच्या 4 वरां उपरांत पैण करचें म्हळ्यार 12 ब्रेस्तार आनी 13 शुक्रार जातात. सांजेचे रश आसल्या वा एक्सप्रेस बसांनी गेल्यार ऑक्सिजन सिलिंडर घेवन वचचें पडटा. हांव बसांतल्या लोकां मदें गॅस नासतनाच चपाती जाल्लो आसा. आमच्या बसांचे कंडक्टर कशे आसात म्हूण तुमी सर्वांक जाणा. स्टॉप येतना लोकां कापोवची रीत बारी विचित्र. बस भरून वमतल्यारी जागो आसा म्हणटात आनी मेळिल्ल्या सर्वांक आपोवची रीत पळयल्यार आमकां जाय जाल्ले कडेन व्हर नापोवंक तयार आसात जाल्ल्या बरी दिसता. थोडे फावटी कंडक्टर आनी ड्रायव्हरा मदें झगडे जाल्यार एकल्यान बेगीन मारचें तर आनीकल्यान जाय म्हूण स्टॉप चुकोवचें. हे पळयतना हास्य नाटक पळयल्या परी भोगता. सरकारी बसांनी बायल मनशांक फ्री तर भुरग्यांक आनी दादल्यांक दोडतें मोल. थोडीं बसां कितलीं पोरणी जाल्यारय चलयतात. तरी गांवांत एक नवे AC बस आयल्यार सगळ्या गांवचो लोक त्या बसार भरता. अशें म्हजो प्रकार बसार पैण करचें म्हळ्यार चिल्लर गजाल न्हय. देव बरें करूं. देव बरी सांज दिवं तुमकां सर्वांक. हांव स्नेहल जिंडिकुना हॉस्पेट गायन विभागांत हांव. हांव क्रिशा वियना डायस बोरीमार नाच पंगडांत हांव. हांव स्नेहलाच्या तर्फेन ताणें बरयलेली विडंबन वाचतां. पोखरीपणा सुटयिल्लो पेटो. दवडून व्हेल्लो पेटो
हे आयकतना म्हाका उगडास येता म्हज्या शेजारी टोनीसो. सांगातास आमच्या इस्कोलाक वेचे वाटेर वेताना मेळच्या एका घरा आसलेल्या पेट्या ब्रुनोसो. आतां हें उतर आयलें म्हणटना हो विशय तुमकांय सांगता, तुमी आयका. हांव म्हजो शेजारी टोनी आनी दोगा तेगांक इस्कॉल लागींच आसलेल्यान आमी सगळ्यांनी सांगाता मेळून इस्कॉलाक वेची सदांची संवय. आमच्या पंगडान टोनी इल्लो पोखरी. ताका वाटेर शीद सोलून वेचे म्हणल्यार बारी बेजाराची गजाल. थंय हांगा फातर उडोवचे, हेरांक तमाशे करचे असली पुरा पोखरीपणां करणच आसतलो. ह्या ताच्या पोखरीपणांत तो सदां शिरकोन पडटलो. त्या इस्कॉलाचे वाटेर आसच्या पेद्रा मागीर ब्रुनो नांवाचो पेटो आसलो. वाटेन वेचे कोणी आपल्या कंपाऊंडा भितर रिगोवन उपाद करतीत आनी हितलांतले आंबे, पेरां, चिक्कू आनी कसल्योय फळ वस्तू कातीत म्हणून त्या पेट्याक पेद्राम केदाळे गेटीकडे बांदतलो. आमच्या टोनीक त्या पेट्याक पळयतना इल्लेशे सडच हात करजुतले. ताणें केदाळे पेट्याक फातर उडोवचे, ताच्या सरशीन पटाकी फुटोवच्यो, ताका कोलावचे ना ती पोखरीपणां करतलो. एक दीस टोणीचें नशीब इल्लें कोटें आसलें दिसता. ताणें सदांचे सवये प्रमाणे ब्रुनोक तुक लावंक लागलो. त्या दिसा बहुशा सारकें बांदूंक नासलें. टोणीन सवये बळान ताका फातर उडयलो. पेटो रागान उडोवन धांवून आयलो. आमच्या टोनीक चिंतूंकी अवकाश नासलो. धांवून येवनच्या ब्रुनोक पळोवन टोनी गांडीक पांय दिवन धांवा लागलो. ताका पळयतना खंयच्याय ऑलिंपिक्स खेळांत पात्र घेतलेलो तर भांगाराचें पदक आपणायतो कोण ना. तो सो धांवून घरा भितर रिगलेल्या टोनीक घरांतून भायर येवंक 4 दीस जाय पडले. अशें कोणेय सोडूंक साद नासलेली टोनीची पोखरीपणां ब्रुनोन सोडयली. देव बरें करूं. आता वेळ आयला शिबिरार्थींक प्रमाणपत्र वांटचो. हांव आतां विनंती करता मुखेल सैरो बाब मायकल सांतमायोर हांणी प्रमाणपत्र दिवन शाक. शिबिरार्थीची नांवां वाचूंक मुखार येता बाबा लेनविन पेरेरा कुलशेकर. रुपया शिबिरार्थीक प्रमाणपत्रां नांवां वाचयले परी सालान येवन सैऱ्यांत तावन प्रमाणपत्रां घेवची. नाच विभाग आल्विशा पिंटो बोंदेल, आशना डिकुन्ना कुलशेकर, चेल्सिया पॉल कॅस्टेलिनो देरेबेल, क्रिशा विएना डायस बोरीमार, इयोना पॉल डिसोजा मूडबेल्ले, जॉयलिन मेरी लोबो पॉम्पे, प्रिंशेल पेरेरा अग्रार, रियोला लोबो कुलशेकर, सियोना लियोरा डिसिल्वा मूडबिद्री, विल्शा डिसोजा पंजा, आरन डेल्स्टन डिसोजा कुलशेकर, अनुष मस्करेनेस शक्तिनगर, ट्रिगर्स कुलशेकर, लेनविन प्रेम पेरेरा कुलशेकर, प्रिस्टन कॉर्नेलियो कुलशेकर, सियोन जस्टिन मिरांदा नीरुडे,
नाटक विभाग अलानी दांती पिलार अलिशिया रिशोना पिंटो मूडबिद्री अलोमा लोबो कटील अनोरा नीरल डिसोजा बोंदेल आन्या क्रिसेन दांती विजय सियोना डुकुन्ना कुलशेखर जेनेलिया प्रीमा द अल्मेदा शिरवा इनारा मरिया मूडबिद्री नविशा विलोना डिसोजा तोडंबेला सियाना एशल वेगस बज्जोडी एल्डन पेरेरा गंटलगट्टे एल्स्टन चिराग लोबो नीरमार्ग इवन हैरी रॉड्रिगस गंटलगट्टे फ्रेविन प्रीत क्रास्ता कुलशेखर लेस्टन रॉड्रिगस तोडंबेला नॉर्विन जस्टिन डिसोजा बचपे समित जोशी लोबो उप्पिनंगडी शर्विन पत्राव शक्तिनगर शॉन विंस्टन मोरस गुरपुर श्रेयस अमृत फर्नांडिस तोडंबिला वियॉन डेविड मोरस गुरपुर गयन विभाग एलिन लियाना मेनेजेस मूडुबेल्ले Ashel Riona D'Souza Keldrai Ashel Ria Mascarenas Kulshekar Ashna Lena Pereira Mudubitri अविटा प्रिंसिया मिरांदा कुलशेखर अयना पेरेरा मूडबिद्री लियाना डिमेल्लो मूडुबेल्ले लियाना फ्रांसिस्का पेरेरा गंटलगट्टे मेलिशा रॉड्रिगस कुलशेखर मेल्ड्रीना रूथ मेंडोन्सा मूडबिद्री
ओशिन एंजल फर्नांडीस गुरपूर पर्ल वियोला फर्नांडीस बेलोर रीनल रिंसिया सेरावो गंटलकट्टे रिशल मरिया डिसोजा अलंगार सियाना फर्नांडीस हॉस्पेट स्नेहल जिन डिकुन्ना ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ವಿನಿಶಾ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಆರನ್ ಪಿಂಟೋ ಬಾಂಬಿಲ್ क्रिस लेनंडायस बोरिमार क्रिस नेतन पेरेरा अग्रार लेनवर निहाल सल्डाना देरेबेल मर्विन डिसोजा गंटलकट्टे मेल्सन नजरेत हॉस्पेट रियॉन एलोशियस पिंटो देरेबेल शॉन ब्रेडन डिसोजा उमजूर देव बरे करू देव बरें करूं मुखेल सैर्या आता पंगड तस्वीर काडूंक सर्वांनी मुखार येवचें ह्या रुपया रोपा शिबिरांत 4 विभाग श्रेष्ठ आनी शिबीर श्रेष्ठ पुरस्कार आसा एरिक बाब सोजा आनी तांचो पूत रेनवर डिझोसा हांच्या नांवार इनामां दिल्यात सर शिबिरांच्या भुरग्यांनी आनी हांगासर जमलेल्या सर्वांक कोणाक कितें मेळटा म्हूण जाणा जावंक राखून आसात देखून हांव विनंती करतां अरुण राजबाब लुद्रीक तुमी मुखार येवन आपली गुटाची पोटली सोडोवच्याक पोटली ना सुबी तडल्या हांवें पथकांचो बरो मुजयर घालचो न्हय गाडी मारल्यार तुका मारून दी म्हूण आमी शिबीर सुरू करून 25 वर्सां जातात फाटल्या 25 वर्सां तावन न्हू 1,500 वयर भुरग्यांक आमी ह्या शिबिरांनी कोंकणीची तरबेती दिल्या तो एक दाखलो सय कोरोनाचे 2 वर्सां सोडल्यार उरल्या निरंतर 25 वर्सां आमी शिबिरां चलिल्ल्यात ही भुरगीं बागी ह्या रुपयाळ्या वर्साची शिबिरां ती हर एक वर्सा आमी भुरग्यांक पाठिंबो जावन पुरस्कार दिता 3 विभाग आसले आतां 4 विभाग जाल्यात कोंकणी श्रेष्ठ कोंकणी शिकप आसा ताका परिक्षा आसा परिक्षांत अति चड अंक जोडलेल्याक कोंकणी श्रेष्ठ लाभता तशेंच 3 विभाग आसात नाच गायन आनी नाटक हर एक विभागांत खाली नटन गायन नाच मात न्हय शिस्त मुखेलपण मेतेरपण संबंध एकामेकाचो हाचे वयर सर व्हरोन करून ह्यो आमी पुरस्कार दिता एरिक डिसोजा बाबान तांच्या पुताच्या नांवार रेनवर डिसोजांच्या नांवार हे नगदी इनाम पोषक ते रावल्यात हर एक विभागांत कोंकणी विभाग कोंकणी श्रेष्ठ नाच श्रेष्ठ गायन श्रेष्ठ नाटक श्रेष्ठाक प्रमाणपत्र तशेंच 3,500 रुपये नगदान मेळटात तर
शिबीर श्रेष्ठ सगळ्या शिबिराक एक श्रेष्ठ असता मॅन ऑफ द सिरीज म्हणून ताका 6,000 रुपये नगदी इनाम लाभता. आता कोणा मेळटा? विभाग श्रेष्ठ नाच कोण? क्रिशा वियाना डायस. प्रमाणपत्र फुलांतुरो आणि 3,500 रुपये नगदेन. विभाग श्रेष्ठ नाटक कोण? अलोमा लोबो. विभाग श्रेष्ठ गायन लिल्लीबाई. लिल्लीबाईक नाही अल्लीबाईक मेळ्ळा. अविटा प्रिन्सिया मिरांदा. कोंकणी श्रेष्ठ गरिष्ठ अंक केला बोल्यांक कोंकणी परीक्षेंत ॲशेल रिओना डिसोजा. ॲशेल आदल्या वर्सा एक कोंकणी श्रेष्ठ लाभली. खंडीजान मुखार एक कोंकणी पंडित जावच्या दिशेर ते आसा. आणि आता शिबीर श्रेष्ठ रणवट डिसोजाच्या नावान एरिक डिसोजांनी गुटमान प्रायोजित केले. रुपये 6,000 प्रमाणपत्र आणि फुलांतुरो. कोण शिबीर श्रेष्ठ? ताचे नाव तसं म्हणटा. आणि तो तुमची शिस्त प्रमुख रितीन तुमकां कोंकणी परीक्षेन मेळिल्ले अंक, तुमचे टॅलेंट, तुमचे मेतेरपण, वेळ सांबाळची रीत, एकामेका तुमचो संबंध हे सर गुमानाक धरन या वर्सा रुपया रुपा शिबिरांत शिबीर श्रेष्ठ जावन विसून आयिल्ल्या एलेनी दांती. गांवान गांवान तावन शिबिरार्थी आयिल्ली आणि पुरस्कार ही गांवान गावन गेला. सगळ्या गांवची प्रत्येक गांव शहरा भायली भुरगीं हुशार आसात. क्रिशा वियाना डायस बोरी मारचे तर अलोमा लोबो कटीलचे, अविटा प्रिन्सिया मिरांदा कुलशेखरचे, ॲशेल रिओना डिसोजा केलराय आणि अलानी दांती पिलार शिरवा हांगाचे. विजेतांक परबी देव बरें करूं. परबी सोमेस पुरस्कार विजेतांक आता हांव विनंती करता बाब मायकल सांतुमायर तुमी 2 उतरां उलोवनशाक. मांड सोबाण रुपया रुपा कोंकणी भुरग्यांच्या रुपयाळ्या वस्ते शिबीर सांबणे सुवाळ्याचो मनाचो सैरो मानेस रोनाल्ड मेंडोन्सा. मांड सोबाण अध्यक्ष मानेस लुबी पिंटो. शिबिराचो सुकाणदार मानेस आरोन राज. तशेंच मांड सोबाण समितीच्या सांदो आसो रोनाल्ड आनी सर सांद्यानो. शिबिरार्थीनो, मोगाच्या आणि मनाच्या आवय बापायनो, सैर्यानो, मोगाच्या शिबिरार्थी भुरग्यानो, आज ह्या जाग भावानो, धार्मीक भयणीनो, ह्या कार्याक वर्थ्या अभिमानान आनी वर्थ्या संतोषान हांगा आयलां. मनेस्त लुवी पिंटोन म्हाका सांगलें तुमी येजय आनी 2 उतरां उलयजय म्हणून. खंडीत जावन भुरग्यांचें शिबीर म्हणटा आसतना आनी हे कोंकणीचें कार्यक्रम म्हणटाना हांव केदार ना म्हणना, कित्याक कोंकणीचो इल्लो मोग म्हज्या काळजांत आसा. हें एक चारित्रीक घडयत. कित्याक म्हळ्यार 25 वर्सांचें भुरग्यांचें वस्ते शिबीर संपणे कार्य. भुरग्यांचें वस्ते शिबीर म्हणटा आसतना
ताची गजल तांतू अशें पंत हवन हांव जाणा कित्याक म्हणून असले कार्यक्रमाक आमकां इल्लो अनुभव आसा आनी हे कार्यक्रम इतले यशस्वेन म्हणून हांगासर भुरग्यांनी तांची तालंत प्रदर्शन केल्यान आनी करूंक आसात संतोशान आमी बरान म्हणटा हे वस्ते शिबीर यशस्वी जालां आनी हे यशस्वी करूंक कारण जाल्ल्या मान सोबाण संस्थेचे अध्यक्ष आनी सर समिती सद्यांक अभिनंदन तशेंच आमी चेपे उखलता आनी तुमच्या समेतांच्या ताळयांनी तांकां आमी उल्हास पाठयता मान सोबाण म्हळ्यार एक हस्त म्हणयत ह्या आमी म्हणयत एक व्हड आरोग थोड्यो फावटी आमी ह्या हस्तीची शिमटी धरन ही हस्त म्हणून सांगूंक इल्ले कस जातात पूण सोदचें पडटा तशेंच व्हडा रोखाचें पाळ धरन वो व्हडा रोख म्हणून जाल्यार वयर चडचें पडटा आनी हे एक वस्ते शिबीर ल्हानशें कार्य खंडीत जावन पूण हाच्या वर्ती कार्यक्रमां माणसोबान केल्लीं आसात आनी फाटल्या 40 वर्सां जावन ह्या संस्थान कोंकणी खातीर आनी कोंकणीची केल्ली सेवा आसा ती अपूर्व आनी ती प्रशंसेक वळख जाल्ली देखूनच ह्याच उद्देशान आनी प्रत्येक तरान कोंकणी उरोवच्याक कोंकणी सांबाळच्याक कोंकणीची संप्रदाय मुखल्या पिळगे दिवच्याक तांणी कडचो वावर आनी मेहनत खंडीत जावन एका पर्वत तितले तरी आमकां सांगूंक इल्ले कश्ट पूण तरी खंडीत जावन तांणी केल्ली मेहनत आमी वळखता आनी समाज वळखता देखून तुमकां परतून आमी तुमी परबे पडयता आनी तुमची कार्यां मुखार वचून दीत आनी मुखार आनी 55 आसात आनी फूड करूंक आसा तांकां जाय तें कित्याक म्हळ्यार तांणी धरलें येवजन आसा एक व्हडलें कार्य आनी हें कार्य प्रत्येक तरान सावलां फूड करन 55 फूड करन नांवालां करूंक शकचें आसलें फुडें तांकां यशस्वी जावं दी म्हणून आमची मागणी आसा कोंकणी भास आनी संप्रदाय सांबाळूंक प्रसारूंक रुथा करूंक मुखल्या पिळगेक अंतर करूंक तांणी करचे प्रयत्न एक 55 सय हें फुडें वचूं म्हूण म्हजी आशा आसा आज हे कार्यक्रम हांगासर इतल्या अपुरबायेन जाला आसतना तुमकां प्रत्येक तरान भुरग्यांक हांवें एक संदेश जायस 2 संगती आसात कालेत आनी कला कालेत म्हळ्यार कितें कालेत म्हळ्यार जें कितें आमकां आमच्या सैमतान आयिल्लें आसा सैमीक ह्या आमच्या आवय बापायतान आयिल्लें ह्या आमच्या परिसरांतान आयिल्लें वा आमकां देवान दिल्लें म्हणयस आमी आपणायलें न्हय बागार तें आमी जोडून घेतलेंय न्हय बागार आमकां दिल्लें आनी हें दिल्लें आमी जर तर भोव अपुरबाय रुथां केलें जाल्यार तें संपूर्ण पावता तशेंच म्हज्या सैमा मुखांतर तें जिवें उरता आनी जीवशास्त्रीक म्हणजे लांब थोडे फावटी जावं हांव लांब आसा या मोठो आसा या काळो आसा या काळ्या आसा या म्हजी हांव एर संगतीनी अलग आसा हें एक देवाचें रस ना देखून हांव ह्या वरवीं अलग ह्या सगळ्या संवसारांत म्हजे बरी कोणीच ना तशें म्हळ्यार हांव एक विशिश्ट आनी एक विभिन्न व्यक्ती देखून हांव एक ह्या प्रकृतीचें प्रत्येक तरान एक व्हडलें दान हें आमी म्हणलें तें गिफ्ट न्हय जाल्यार एक व्हडलें कितें म्हणटात पळय आमकां दिर्वें देखून आज थोड्यांक आवडटा थोड्यांक आवडना थोड्यांक पसंद जाता थोड्यांक पसंद जायना कोणाक पळय न पसंद आसा थोडे फावटी असमाधानान निराश भोगचें आसा पूण आज आमकां उलो आसा जें कितें आमकां दिल्लें आसा तें आमी प्रत्येक तरान जगास आनी सांबाळूंक आसा आनी तें मुखार व्हरूंक आसा हाका आसा एक माध्यम आमकां कला ह्या विद्या म्हणयत तालेंत म्हणयत जें कितें हांवें निरंतर प्रयत्न मुखांतर आनी हेरांचें सहकार आपणावचें आसा पळय तें आसा कला ह्या विद्या ती कला रुथा करूंक आमकां हेरांचो आदार आसा तें आमी आपणावचें उडास दवरा तें दिल्लें आनी आपणायिल्लें हें दोनूय सांगता मेळटा आसतना मात्र आमी तलेंत बंदता जें कितें कलेंतीन दिल्लें आनी कलेन आपणायिल्लें म्हणजे देणांत लाभिल्लें आमी त्या परिसराक आनी सांगत परिणाम जावन फूड कोणूय पळय प्रोत्साहन दी जाल्यार या ताका तरबेती दी जाल्यार ते आनीकय लिप्ती आसलें सुप्ती आसलें तालेंत वाडटात आनी अभिवृद्धी जातात आनी एका फावंडाक पावतना आमचें अस्तित्व कितें म्हण आमकां कळटा देखूनच असलें शिबीर
आमकां आमचे आमकां दिल्ले आनी आपणायले सांगात घालून जर तर आमी आज कितें शिकल्या ते मुखार खंडीत आमच्या भविश्याक गरजे पडटा देखून भुरग्यांनो तुमी बागी जावन आसात तुमकां असले भाग फाव जाला ह्या महासभा संस्थे मुखांत्र आनी जायत्या मोगाच्या मनशां मुखांत्र दानी मुखांत्र तुमकां सबशायपणींतल्यान जें कितें शिकल्यात कोंकणी उरोवच्या खातीर कोंकणी उरता करच्या खातीर आनी कोंकणी तुमच्या मुखले पिळगी तुमच्या खातीर उपयोग करा ह्या मुखांत्र कोंकणी निरंतर वळटली आनी निरंतर जिवी पडटली मोगाच्या अविपायनो तुमी तुमच्या भुरग्यांक भोव मोगान भोवशा ह्या रजेन तुमकां दुसरी कामां आसतलीं पूण जाल्यारय तुमी त्या भुरग्यांक धाडलां आनी त्या भुरग्यांक सर हांवें सांगल्या प्रमाणे शिस्तेन जेयल्यान ती जेवंक शिकल्यान मोबायल पयस तर न्हू थोडो वेळ शिकोवंक शिकल्यान आनी सांगत आस थोडी खंडीत जावन फोन करिनासतना या थोडे बडे जावं पुरो नितळ करूंक या तांची साय दाणां दिवंक आनी बरें कर जेवंक शिकल्यान थोडे बरें जेवंकी आमची आवय पयशे घेतात आनी हें जावन आसा ह्या शिबिराचें केल्या बरें यशस्वी फोंड देखून आज आमी तुमकां अभिपायनो तुमच्या भुरग्यांक तुमी ह्या शिबिरांत धाडून तांकां कोंकणी सोमोवंक तांच्या काळजान गेल्ल्याक तुमकां अभिनंदन आनी प्रत्येक तरान आज हे कार्यक्रम मांडून हाडल्या माणसो संस्थ्याक आनी ताचे सर समिती संध्याक अभिनंदन फाडिता आनी तुमकां बरें मागता देव बरें करूं देव बरें करूंक फादर मायकल संतमैल तुमकां तुमच्या आपुरबायेच्या उतरां ह्या रुपा शिबिरान जायत्यांनी आमकां तरबेती दिल्या ह्या तरबेतदारांक तशेंच आमकां सांगात दिल्ल्या सर्वांक फुलां तोरो दिवन मान करूंक कालांगण चेअरमॅन आनी शिबिराचो पोशक रॉनी बाब मेंडोन्सा हांकां विनंती करता तरबेतदारांची नांवां वाचूंक मुखार येता बाय जेनिलिया अल्मेडा शिर्वा रुपा शिबिरार्थींक तरबेती दिल्ल्या शिबिरा वेळी कुमो केल्ल्यांक आतां मान करचो वेळ नांवां वाचिल्ले परी पंगडान येवन सैऱ्यांत तावन फुलां तुरो घेवन पंगड तस्विरे खातीर रावचे शिबीर निर्देशक कार्यनिर्वाहण अरुण राजबाब रॉड्रिगस कोंकणी शिकप रॉनी बाब क्रास्ता पराग शिकप वितोरी बाब कारकोळ व्यायाम आणि विमर्शो विकास बाब लसरादो सल्यांग वार्डन सविताबाई सल्डाना दफ्तर सहाय्यक संदीप बाब मस्करेनस तशेंच अक्का रुक्मिणी शेट्टी जेवण फ्लान कॅट्रसाचो नवीन बाब लोबो नास विभाग राहुल बाब पिंटो मेलोडिया बाय खुएल्लो जॉयसन बाब लोबो सानिया बाय डिसोजा प्रिंसिटा बाय फेराओ नाटक विभाग अरुण राज बाब रॉड्रिगस क्रिस्टोफर बाब डिसोजा निनासम लेस्टर बाब मिनीजिस कलाकुल रॉयस्टन बाब डिकोना कलाकुल वेनिशा बाई सल्डाना कलाकुल रोमारियो बाब पिंटो गायन विभाग रेना बाई सिक्वेरा सुनील बाब मंतेरो आयरिन बाई रिबेल्लो एल्रॉन बाब रॉड्रिगस प्रितुमा बाई मंतेरो डीएल बाई डिसोजा सोनल बाई मंतेरो सिमोन बाई मंतेरो रेनल्ड बाब लोबो जास्मिन बाई लोबो निकोल बाई मोरस डेल्टन बाब लोबो अनसिल्ला बाई सिक्वेरा तशेंच केतन बाब कॅस्टलिनो आदले शिबिरार्थी आयचे स्वयंसेवक जावन आसात ॲश्लिन विस्मया बाय लोबो संजना रिवा बाय मतायस प्रेरण अनमोल बाय क्रास्ता अभय बाब मस्करेनस
विन्स्टन बाब मस्करेनस, हेझल बाय डिसोजा, तशेंच ॲस्टन बाब पिंटो. माणसोबान अध्यक्ष लुई बाप्पी आमकां सकटांक चाचा नेहरू आसल्या बरी. भुरग्यांचेर तांकां मस्त हुस्को. हर एक शिबिराक भेट दिवन आमकां तीन पळोवन आमचे लागीं उलोवन बरें मागून वेतलो. आतां तांची मोवाळ उतरां. वैद्य सोपच्या आमच्या आयच्या कार्याचे आमचे मानाचे सेरे आणि मुखेल सेरे आणि शिबीर डिरेक्टर अरुणराज आणि रॉनी आणि म्हज्या मुखार जमलेल्या सर्व मोगाच्यानो आणि प्रत्येक जावन भुरग्यांनो माया मोगाचो नमस्कार तुमकां. आज हांव भुरग्यां कडेन इल्लेशें उलोवंक आशेतां. हांव तुमचें शिबीर 25वें वर्साचें शिबीर एक सोबीत आनी आमकां एक विशेश अनुभव सांगातच आमकां एक दुसरोच अनुभव दिल्लें शिबीर. कित्याक म्हळ्यार ह्या शिबिरांत हर वर्सा आसचे बरी आमचो एरीक बाबू नासतलो. एरीक बाबा विणें जावचें हें पयिल्लें शिबीर. तशें हांव एरीक बाबूचें ना हजारपण आमकां मस्त दोस्तालें आनी आमकां एरीक बाबाच्याच मेटांनी इतल्याच त्याच शैलेर त्याच शिस्तेर त्याच खालेतीचेर तें शिबीर म्हणून हाडूंक आमी मस्त पेसाडल्या आनी थोड्या मट्टाक आमी खंडीत जावन तातूंत यशस्वी जाले हांव म्हणून सांगूंक म्हाका खुशी व्हरता. एरीक बाबाक मान बगयता. भुरग्यांनो, आज तुमचो दीस. फाटल्या 10 दिसांतून आमी सांगता आसल्या हांव तुमच्या कडेन इतलोच उपकार मागतां की तुमी माणसोबाणाच्या संबंदार रावाचे. आमी तुमकां भुरग्यांक वर्सभर कार्यक्रमां करते आसता. मुखल्या म्हयन्यांत भुरग्यांचे संगीत क्लासी सुरू जातात. वर्सभर क्लासी असतात. आमी आदल्या वर्सा पराग एक भुरग्यांचे साहित्यीक संमेळ केल्लो. ह्या वर्सा आमकां करूंक जायना कित्याक पयलो विश्व कोंकणी संगीत महामेळ जाता. पूण त्या आमच्या राटवाळी मदांय त्या मेळांत एक दीस नोव्हेंबराचे 14 तारीख आमी तुमच्या खातीर एक विशेष कार्यक्रम खंडी जावन आसा करतले हांव. तशेंच येवच्या वर्सा फेब्रुवारींत भुरग्यांत हांव संगीत सांज आसतली आनी वर्सभर हांगा तुमकां एक ना एक कार्यक्रम आमी करतले हांव. जावं लीड MC ट्रेनींग, कार्यनिर्वहण ह्या इतर खंयचेय तुमकां जाय ते तुमकां मुखल्या दिसांनी गरज पडचे मस्त कार्यक्रमां करतले. देखून आमच्या संपर्कार तुमी रावूंक जायचे. आमच्या संपर्कार रावूंक जायचे. मात्र न्ही तुमकां केदाळे खंयचीय गरज आसल्यार तुमी फुडें तुमी आतां शिकून गेले हांगा शिकिल्लीं भुरगीं तुमकां मुखार इस्कॉलान जावं दी तुमच्या इगर्जेन जावं दी ह्या खंयच्याय संदर्भार तुमी कोंकणी कला हाचेर लिडरशीप काण घेवन तुमचे जें कितें हांगा शिकल्यांत तें तुमी आचरण करूंक जायचें, प्रदर्शन करूंक जायचें. देखून आनी त्या तुमच्या कामाक खंयचली आमची गरज आसल्यार माणसोबाण केन्नाय माणसोबाणाचें दफ्तर तुमकां केन्नाय सहकार दिता. भितर बाब आसा आनी ऑफिसांत जाय तितले जाण आसा. तुमकां जावं प्रबंध बरोवंक जावं तुमकां खंयचें MC करूंक आसा या खंयचें पद म्हणूंक आसा खंयच्यान तें तुमकां आमचो सहकार जाय जाल्यार आमी केन्नाय तुमकां सहकार दिवंक तयार आसा म्हणून सांगता. आनी दया करून तुमी ह्या आमच्या माणसोबाच्या संपर्कार आनी केन्नाय तुमी कोंकणींत उरा. कोंकणींत तुमी शायन जावंक जायचे आनी कोंकणींत शायन जावन कोंकणीक तुमी मान हाडिचे. ह्या उतरां सुद्दां म्हणजे 2 उतरां करता तुमकां सर्वांक बरें जावं. देव बरें करूं. देव बरें करूंक लुई माम. तुमची उतरां रुसली. सांगाता तुमी दिल्ले बर्गरी रुसले. अरुण मामान जाता इतलें ट्राय केलें भितरीक मायकात आनी पयस दवरया म्हणून पूण भितरी मामान उलयनातल्या जाता. आज एक सरप्रायज आसा. कोणायक सांगूं ना, भुरग्यांक सांगूं ना, ह्या दफ्तराक सांगूं ना. काली गरजेचे 2 जाणां म्हाका सांगले. शिबिराक कितले वर्सां जालीं आमच्या? 25 वर्सां सुरू जावन आज पासून आसले. आतां आसचे हांगा आनी ह्या वेदीर अशे 2 जाण आसात. अरुण बाब रोड्रिगस आनी रॉनी बाब क्रास्ता.
सुरूच्या वर्सांत सुरवेर वा मंजुरान जातले पातीतावन रुपया रुपां 1,500 वयर आमचे भुरगीं शिकल्यांत काजळ फावारो किरणा कमीर ओप विकास स्फोट जुळमिळची नक्तेरां फुलोंदीत कोंकणी तालेंत जावाद अर्जंटा कितल्यान मेळ्ळें कितें म्हळ्यार सरप्रायज न्हय आनी उरिल्ली पट्टी तुमी सोदून काडा आमच्या एलरॉना कडेन उलयतना एलरॉन म्हणाल आमी करया मागीर लोयाबाग सांगया म्हणून तशें अरुण मामाक आनी रॉनी मामाक तांकां एक आमची मानसोबाना तर्फेन एक ल्हानशी काणीक सुरूच्या वर्सांतून आज पर्यंत भुरग्यांक शिकयलां भुरगे सांगात नासल्यात सुरूचें शिबीर आमच्या बस्ती मामान शणेन उक्तावण केल्लें दप्तरांतल्या सविताबायेक आनी संजनाबायेक हांव फुडें आपयतां एलरॉनान ताज्या उदार मनान एक डब्बे हाडल्यात ते डब्बे दिवचे हांव शॉल फुलां बुक्को आनी एक गिफ्ट बॉक्स भोवमानाची इनामाची काणीक आमच्या विधी वयले सर आनी फादर मायकल रॉनी बाब आनी लुई बाब तुमी अरुण बाब आनी हाका रॉनी क्रास्ता बाबाक हांकां दिते अशें आमचे उपकार मागता तुमचे ताळयो म्हणपाक तेंको अरुण बाब आमचो शिबिराचो निर्देशक आसलो कोणायकी सांगू ना आतां ॲश नाय ते म्हणाले देव बरें करूं हांव म्हणटा जायत मामा म्हणाले ताका बारी खुशी जाली तळयो 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 सगळ्यांच्यो व्हडांकी शिकयल्यात आनी आतां रॉनी बाबा रॉनी क्रास्ता वय हांगा विधीर 2 जण रॉनी देव बरें करूं हें कित्याक केलें म्हणटा आनी 25 वर्सां उपरांत 50 वर्सांचे न्ही रे 25 वर्सां उपरांत म्हाकाय करा म्हणून देव बरें आतां हांव विनंती करतां रॉनी बाब मेंडोन्सा तुमी मुखार येवचे आनी भुरग्यां लागीं 2 उतरां उलोवच्याक कोंकणी आमची भास मात्र न्ही ती आमची वळख ती आमची अभिमान ती आमची पुर्वजांची देणे वेदीचे सैऱ्यानो आनी हांगासर हाजर जाल्ल्या म्हज्या मोगाच्यानो नमस्कार देव बरी सांज दिवं म्हज्या व्हंकलेक देवादीन नोरीन बायक भुरग्यांच्या शिबिरांतय आनी तांच्या तालंता मुखांतर बारीक अभिरुची आसली ती आज ना पण तिच्या उदासाक मानसोबानान हें कार्य मानून आदल्याक म्हजें गौरव सद आनी सद वाडला ह्या वेळार म्हाका सद आनी सद मानसोबान गुरकाराचो देवादीन एरिक बाब ओजाऱ्याचो मस्त उदास येता कित्याक म्हळ्यार हे पयले फावटी ह्या वेदीचेर तो म्हाका दिसलो ना पण हांव चिंता तो हांगा हजर आसा आनी ह्या कार्यावर आनी सक्ता वयर तो बेसांव दितेच आसा एरिक बाबाक कोंकणी संस्कृती भुरग्यां मार्फत जिवार दवरूंक बारीक आशा आदल्या वर्सा एरिक बाब आनी हांव ह्या विशयेंत चर्चा करनच आसा करनासले आज हांव काळजांत हांवन भुरग्यांच्या आवय बापायक वडिलांक देव बरें करूं म्हणटा मानसोबान ताणें केल्लो त्याग आनी ह्या रुपया रुपम 25 वर्सां उपरांत केल्लो हांव तांकां शाबासकी पेटयतां आतां हांव म्हजी 2 उतरां आखेर करता रामजियो आमची कोंकणी भुरगीं
लांब जियो आमची कोंकणी भास आनी संस्कृती, लांब जियो मान सोबान. जय कोंकणी, जय हिंद. देव बरें करूंक रोणी बाब. आतां आपल्या काळजा गुंडायेतान उपकार आटोवंक हांव मुखार आपयतां बाय आशना पिरेरा मूडबिद्री. काळजां आमची उमाळटात, मनां आमची रडटात. दीस हो अकरेसो, आमचे रजे शिबिरेसो. देव बरी सांज दिवं तुमकां समेस्तांक. हांव आशना लेना पिरेरा मूडबिद्री गायन पंगडातावन. आतां हांव उपकार आठवणीची 2 उतरां उलोवंक तुमचे मुखार उबी आसां. पयलें हांव धन्य देवाक अर्गां आनी होगलाप दितां आयचो दीस आमकां फावो केल्ल्या खातीर. हांव देव बरें करूं म्हणटां आमच्या रुप्या रुपा कार्याक मुखेल सैरे जावन आशिल्ल्या मानादीक बाब मायकल सांतुमायर हांकां. साबार राटावळी आसुनी तुमी तुमचो मोलादीक वेळ आमचे संगी खर्चिल्ल्याक. हांव देव बरें करूं म्हणटां आयच्या कार्याक मानाचे सैरे जावन आसचे रोनाल्ड बाब मेंडोन्सा हांकां. तुमचे कृपेन आमचे शिबीर भोव सोबीत रितीन चल्लें. ह्या वेळी नोरेन बाये सय आमी उगडास काडटा. हांव देव बरें करूं म्हणटां आयचे शिबीर निर्देशक जावन आसचे आरणराज बाब लुद्रीग हांकां. तांणी सगळें शिबीर भोव नाजूकायेन सांबाळलेलां. फाटल्या 10 दिसांतावन आमकां तरबेती आनी मार्गदर्शन दिल्ल्या सर तरबेतदारांचो हांव उपकार आटयतां. हांव सर आवय बापायचो उपकार आटयतां. तांणी आमकां मोदें मोदें गोडशें दिवन आमकां संतोश केल्ल्याक. आमकां असल्या आपुरबायेच्या शिबिराक धाडलेल्या सर वडिलांक हांव देव बरें करूं म्हणटां. तांणी आमकां वत्तायेन धाडलेल्यान आमकां हे शिबिरान भाग घेवचो रुपयाळो अवकाश फावो जालो. आमकां वेळार जेवण वताकशिल्ल्या फ्लॅन कॅट्रसाच्या नवीन मामाक आनी तांच्या संगात्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटां. शिबिरांत रेनवर डिसोजाच्या नांवान इनामां दिल्ल्या एरिक बाब डिसोजा आनी ताच्या कुटुंबाक हांव देव बरें करूं म्हणटां. आयच्या कार्याक उसवाड वताकसून दिल्ल्या किंगू मामासो आनी आवाज वताकसून दिल्ल्या सुरभी सावंड्स हांकां देव बरें करूं म्हणटां. तशेंच ह्या कार्याक प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन आदार दिल्ल्या सर्वांचो कोणाचें नांव काडिनासतना एकाच उतरान देव बरें करूं म्हणटां. समेस्तांक देव बरें करूं. सर्व उपकार बावडल्या बाय आशना पिरेरा तुकाय देव बरें करूं. सैर्यांनी दया करून वेदी मुखली बसका स्वीकार करूं विनंती करता. बाबा रियोन पिंटो देरेबायल हांणी मुखार येवचे आनी म्हयन्याली माचयेचे कळोवन दिवचे. सर्वांक नमस्कार आनी देव बरी सांज दिव म्हूण मागतां. हांव रियोन एलोशियस पिंटो देरेबेल गायन विभागांतावन. एप्रील मांची गोंयांतावन तियात्र अकॅडमीच्या सहकारान जमनीवेलो खेळ सादर जालो. हाचो खर्च 57,390 रुपये. तुमी UPI आनी कवरा मुखान दिल्लें दान 3,750 रुपये. ऑस्टिन आनी हिल्मा रॉश चरिश्मा हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेड बेंगलोर हांच्या प्रायोजकपणाची देणगी 41,667 रुपये. अशें ओट्टूक 45,416 रुपये. कवरां दिल्यांत खर्चाचे लेखी दिलां. उदार मान दाखया. आतां UPI ॲप्स फोनपे, गूगल पे, पेटीएम द्वारी करूंक जाता. तुमकां दिल्ल्या कवरांचेर आनी भायर वेताना डब्यांचेर QR कोड दिसता. स्कॅन करा मनशेक मजत करा. फुडली मांची जून 7 तारीखेर सादर जाता. नोव्हेंबरांत जावंक आसच्या पयल्या विश्व कोंकणी संगीत महामेळांत घडोवंक येवजिल्ल्या गिनेस दाखल्या खातीर बराची तयार चलून आसा. चडीत माहितीक माटसोबान वेबसायट पळया. उडपी DSEZ तावन परगटच्या उजवाड पत्राक पराग नांवार भुरग्यांक आनी युवा जाणांक खातीर 2 पानां अमानत करून दवरल्यांत. लेखनां, कविता, काणयो बरोवन धाडा. फायज जाल्ल्या लेखनांक इनाम जावन वर्साची वर्गणी दिता म्हूण
संपादक फादर ऑल्विन सिक्वेरा हांणी बसयला. घुमटां विकऱ्याक मेळटात. रुपये 1,500 दिवन दफ्तरांत घेवं येता. कळंगणांत AC, नॉन AC कुडां रुमां आसात. वसबी दिरीर मेळटात. तांचो फायदो जोडा. हॉल, मैदान, उक्त्या वेदींनी तुमचें कार्य सोबया. आमचो वावर कार्याची माहेत सुकना जावच्याक मांडसोबान WhatsApp चॅनल फॉलो करा. आतां गांठ मारूंक कार्याक चळावन दिवंक मानादिक दोतोर मायकल सांतोमायर हांणी फुडें येवन विनंती करता. आता वेळ आयला 290व्या म्हयन्याळ्या मंचेचो रुपया शिबिराच्या भुरग्यांतावन गायन, नाच आनी नाटक. हांव आसा अलोमा लोबो कटील आनी हांव आसा मेलरीना मेंडोन्सा मोडबिद्री. आतां तयार आसात आमचो गायन पंगड गावंक. आमी कोंकणकार, ताळो आनी उतरां कवी लॉयड रेगोसो. गांव गांव गांवकार, गोंय गोंय गोंयकार, मुंबयकार गल्फागार. आमी सगळे एका उस्क्यार, आमी कोंकणकार. आनी ताळयांच्या आवाजान स्वागत करया आमच्या गायन पंगडाक.
करूंक गायन पंगडाक तुमच्या सुमधुर गायनाक मांडो कोंकणी मात न्हय सगळ्या संगीत संवसारांत एक विशिश्ट प्रकार. पाश्चात्य संगीताचे तेलतेपण कोंकणीचे उडतेपण मांड्या संगीतान भरसून आसा. पुर्तुगेज संगीताच्या तेलत्या सेंटिमेंटाळ मोगाळ मोवाळ संगीताची सैरीक जेन्ना कोंकणीच्या उडत्या दुलपदां संगी जाली तेन्ना मांडो उपजलो. त्या देखून कोंकणी संगीतान मात्र न्हय संवसाराच्या खंयच्याय संगीत प्रकारांत मांडो एक विशिश्ट स्थान घेता. मांडो केदाळे पाश्चात्य संगीताच्या तेलत्या ताळाच्या पदांनी सुरवातून मध्यम वेगाच्या ताळांनी मुखारून केन्नाय कोंकणीच्या उडत्या दुलपदांनी अखेर जाता. संवसाराच्या खंयच्याय संगीतान नातलें हें व्हडपण आनी विशिश्टपण संवसाराच्या हर एक संगीत प्रेमींक मोवाळ स्वाद साकोवंक शकता. हें जावन आसा कोंकणी संगीत नाच संप्रदायाचें मोलादीक दिर्वें. आतां एक सोबीत मांडो 5 वर्सां जाली रे मोगा सदर करतात आमचो नाच पंगड.
soditai Amti giro che pacca le tacca di guarda li potai Vivere go up, vivere go up, vivere go in cara Vivere go up, vivere go up, vivere go in cara Vivere go up, vivere go up, vivere go in cara Vivere go up, vivere go up, vivere go in cara Vivere go up, vivere go up, vivere go in cara Vivere go up, vivere go up, vivere go in cara देव बरें करूंक नाच पंगडाक मांडो आमकां सर्वांकी रुसलो आतां एक देखणी प्रकाराचे पोत सदर करूंक येतात आमचो गायन पंगड हांव सैबा पलतडी वेतां
सोय्यारे सोय सोय्यारे आम्ही देखणी नाचिता सोय 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 देव बरें करूंक गायन पंगडाक बोध आयकून तुमी पलतडी वसा नाकात आनी की मस्त बरें बरें आसा आर्वेल्या दिसांचे भोव फामाद सर्वांच्या जिबेर वाळचें हर एक कडेन आसचें पद खंयचे जाणांत हां तुमी हुशार आमचो नाच पंगड आयतो आसा घेवंक 2 उडतीं पदां प्रज्योत देसाचें बायला बायम्मा आनी मायरन लुकस 7 नोट्स बँड हांचे दुकोता चुडवाच्या फाटल्यान जालो पिसो उलोयता उलोयता मोग जालो असो आपूण आकवार म्हणून दिलो बरो वासो म्हाका फटयलो रे आयकात कसो ते काजारी म्हाका सांगोक ना ताच्या घोवांनी एक दीस आमकां सांपडायलो म्हाका अशें घडत म्हूण हांवें चिंतूंक ना म्हज्या घोमट्याक धरून गुडायलो म्हाका फोडयलो बरोच धाडायलो ओटांनी शेकायलो म्हाका फोडयलो बरोच धाडायलो ओटांनी शेकायलो एक चेडू आदल्या आयतारा भेटले माटवांत एका काजारा दोगांय आमी फुल्लो नासतना तिचे बँडाचे बायला वाजताना तुझे गाल सोबीत हे काट सोबीत पळोवन चले रावतीत मीठ तू पाशार जाताना क्यूट स्माइल दिताना माते रेगला कण्ण निन्ना मित बायम्मा बायम्मा put your hands up in the air and dance ma बायम्मा बायम्मा तुमसे मुझे बाइला बायम्मा 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 put your hands up in the air and dance ma बायम्मा बायम्मा you're my lovely baila बायम्मा बायम्मा देव बरें करूंक नाच पंगडाक आतां बायला बायमा पदाक बसले कडेन नाचून दुखोवता म्हणा नाकात एरिक बाब ओजारियोन माणसपणा खातीर साबार पदां घडल्यांत एरिक बाबाच्या मना खातीर आमी आतां ही शिंकळ सदर करते आसा ह्या पदांची शिंकळ रास मायपास जळारी पावस येवचो जाला आबोल्या माणक्याचे लिसांव पावस हो बिज्जामाचे रजार आनी कोंकणी भास सदर करतात आमचो गायन पंगड कुस्कोट पोटलून गेल्यार गळ्याक पास मैपास गळ्याक पास मैपास
सुनते मेळात रास मैपास राशीतले कुस्कूर पोटलून गेल्यार गळ्याक पास मैपास गळ्याक पास मैपास दीस बुटलो रात आयली पोटी सळार दाटी मोठी वाट सुकली एकली जळार दोळ्यांक दोळो असो लागलो जाल्यार वाजयता पेंपारे म्हज्या कानार दीस बुटलो रात आयली पोटी सळार दाटी मोठी वाट सुकली एकली जळार दोळ्यांक दोळो असो लागलो जाल्यार वाजयता पेंपारे म्हज्या कानार जळारी जळारी उपकार करी अड्डोस म्हाका तुज्या पांयाचेरी जळारी जळारी उपकार करी अड्डोस म्हाका तुज्या पांयाचेरी वाजय नाका बिगल म्हज्या कानावेरी प्रेशर कुकराचे गुड्डे बरी वाजय नाका बिगल म्हज्या कानावेरी प्रेशर कुकराचे गुड्डे बरी बेब्या बोबा रेड्या सारखी येण्या लक्षण आपून सांगपी प्रितू मेचे बंडा पारखी पावस येवसो जाला बेब्या बोबा रेड्या सारखी येण्या लक्षण आपून सांगपी प्रितू मेचे बंडा पारखी पावस येवसो जाला 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 निऱ्या मुळपाकडे तांबडा मोडा लढा बेसवांक लागल्या शेतकार शेतार आशेर रावला पावस येवसो जाला
गडगडायता झगडायता कान तुटयता पावस हो पावस हो पावस हो गडगडायता झगडायता कान तुटयता पावस हो पावस हो पावस हो मेरणी जेन्ना उंकालताना आमोरीचे काटेर पिच्चामेचे सुरू जाता देवा लागीर जार पिच्चामेचे उंकालताना आमोरीचे काटेर पिच्चामेचे सुरू जाता देवा लागीर जार सदा कुसा कूर काढता बदका उडास दोस्ता तक्षणाचा बिज्जामी भुरग्या बोबो दिता सदा कुसा कूर काढता बाका उडा दोस्ता तक्षणाचा बिज्जामी भुरग्या बोबो दिता आमच्या बापान मान मरी गोरवां गाणे दिलाय रे मोदे मोदे सांता मरी रेड्या बाटे घालाय रे तोडा बिगान घालाय रे मेंढो शेण बोरलाय रे गणो बिबे सुटाना रे पोट फुटोंक जाशात रे आमच्या बापान मान मरी गोरवां गाणे दिलाय रे मोदे मोदे सांता मरी रेड्या बाटेन घालाय रे तोडा बिगान घालाय रे मेंढो शेण बोरलाय रे ताळो किते सुटाना रे पोट फुटोंक जाशात रे मुनशा मुनशा कुतरास्ता भेसते भाशी नाका कोंगणी भास आमची भास कशी भाशी नाका मुनशा मुनशा कुतरास्ता भेसते भाशी नाका कोंगणी भास आमची भास कशी कशी नाका ट्रलललला 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 पियोनाच्या पोरण्या खांदार मांडो येदो आसता दाक्तेराच्या बळवून भुजात बुतवून तकली आसता मंत्री सायबाक मांडनाक तकली केदीस नासता कुडीराच्या बोलकेताच्या मस्तक म्हणजे आसता मुनशा मुनशा कुतर आसता बेस्टे भाशी नाका कोंगणी भास आमची भास कशी कशी नाका मुनशा मुनशा कुतर आसता बेस्टे भाशी नाका कोंगणी भास आमची भास कशी कशी नाका कोंगणी भास आमची भास कशी कशी नाका कोंगणी भास आमची भास कशी कशी नाका देव बरें करूंक गायन पंगडाक तुमच्या सोबीत शिंकले खातीर आतां आमचो नाच पंगड परत्याक वेदीक येवंक आयतो आसा घेवन आनी 2 उडतीं पदां यशवंत DS हांणी बरोवन एरिक बाबान ताळो बसयल्ले ये गो मेरी आनी वॉल्टर दांतीस हांणी बरोवन एरिक बाबान ताळो सजयल्ले मोगाची बडाय तुमच्या ताळयांच्या आवाजान नाच पंगडाक स्वागत करया
ये गो मेरी कादे मेरी चलिया गो मेरी हाथ जोड़ी शुरू करी मगा आमोरी ये गो मेरी कादे मेरी चलिया गो मेरी हाथ जोड़ी शुरू करी मगा आमोरी तुझा मोजा मगार वाला सोबी तुपा गुरु आखेर बोसन खाऊया संगी मगा कंदारी तुझा मोजा मगार वाला सोबी तुपा गुरु आखेर बोसन खाऊया संगी मगा कंदारी ये गो मेरी कदे मेरी चलिया गो मेरी हाथ तेरी शुरू करी मगा आमोरी ये गो मेरी कदे मेरी चलिया गो मेरी हाथ तेरी शुरू करी मगा आमोरी मोगाची बडाई बुलोन सोना मोड मोग को बाबोरी छपका तितलो गोड मोग को बाबोरी तितलो गोड मोगाची बडाई बुलोन सोना मोड मोग को बाबोरी छपका तितलो गोड मग को बाबोरी छपका तितलो गोड मग केले कळटा नकल्या जीवन बोलटा मग करता करता कुडियात मग दोन्ही जोडटा मग केले कळटा नकल्या जीवन बोलटा मग करता करता कुडियात मग दोन्ही जोडटा मोगा दर्यान तितले उकल्यारे मेळना चड मग को बाबोरी तितलो गोड मोगाची बाडाय बुलोन सोना बोड मग को बाबोरी छपका तितलो गोड मग को बाबोरी तितलो गोड छपका तितलो गोड छपका तितलो गोड छपका तितलो गोड देव बरें करूंक नाच पंगडाक अलोमा नाच जाले आनी गायनी जाले आनी कितें उरलां म्हजो नाटक उरला वयने आतां आमचो नाटक पंगड सदर करतात एक नाटक बदलावन नाटक बरोवंक निर्देशन दिलां अरुण राज बाब रोड्रिगस संगीत दिलां रॉयस्टन डिकोना कलाकुल वेस पिंत्रावणी विकास लसरादो कलाकुल आता तुमचे मुखार नाटक बदलावन
जायत जायत चुप चा कर नाही झालो पिसो उलयता उलयता मग झालो कसो हब्बा मम्मी मम्मी हा विस्कल होता नाही लो आयलो इथे पुता बघीर इस्काल कशी आले इस्काल घरच्या बरीच चालले اي والله ها فلوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها الصبوحة خطبها نصيب مد يدك अल्ली बाय अल्ली बाय हा मम्मा गया गो तू हांगा जाय की बाय हांगा आली सैरी कसा पडले बारी बरी अनोराक मुझे से तो मुंची नडी सैरी पडिल्या चल खबर शिकलो अमेरिका बऱ्या कामार आसा बरी जोड आसा वैगी एकलाच मत बापय मात्र आसा हो होईना बरे झाले गो पुता तुका सासूबाईची किरकिरी येणार सकड तुझ्या बरी चालली तू वगैरे आव्या आम्ही तुझे माई आणि त्या सुना सासूबाईजान कसे बदलत जाऊ ते तुका कळीत ना हो आमचो साईबा सगुण चुप अबे त्याची शैरीक सासू माय लागिनी तिच्या मुद्दा लागी गेल्या तुका सैरीक पळोनू आम्ही थकल्या फाटल्या 2 महिन्यात काही एक तासांच्या कॅम्प पडले एकल्याचे नाक लाग अनेकल्याचे बाणाते दे पोट एकल्याच्या माझ्यावर केस नाच एकलो उणे शिकला आणि तका हे ना ते ना म्हणून खोडी काढली आयल्यो अरे आता अमेरिकाची बरी सैरी काढल्या चिरकोय बरो आसा म्हणून अरे तो सांगताने तोंड दाबून जायत म्हळ्यार जाले अरे गो वेळार का जर जायची राय उतरल्यार मागीर कॉन्व्हेंटात एडमिशन दिनात गो सारखे ने तोंड आपण वय कशे म्हणचे तू तोंड उक्ते करून फोडल्यान वय म्हण आणि तू तुझ्या तोंडाक म्यूट बटन दम नातल्या त्या लाऊडस्पीकराच्या आवाजाक ऐकून अमेरिका जाऊन येयलो चेडो पार्टी तशाच अमेरिका धावून आसात का समजूचे हवे तुम्ही नाही मका पसंत झाला नवीन स्टा मम्मी मम्मी कोण शायरी येतात मम्मी तुका एक सुबीत भाऊजी येता रे या बे 2 महिन्यात भाऊजी येता म्हणतात एदोल सुमार जण येऊन जोन गेलात आता माका कोण भाऊजी पण घुसपड अले रे तुका भाऊजी हो किया गाडवान पसंत करीचे ने अळे गो तुका कोणी चरको असा आहे गो सांग गो सरी सोची बंद करता गो सांग अल्ले ते तर सांगती नाही से बिने तुमचे जे डुंबारी बरे देवोत होमली असे म्हण चरक्याच्या गुडमा सांगला हवे त्या अमेरिकाच्या चरक्याक गावची साली पसंत झाला रे तुरतान का जर असतेले करा रे रोस का रे खुशी जाता सकून काटा बरी कबार पावसाळी वेगीच जाता त्याचे कसार दोन सोबीत त्याचे नाव हिवर ओळखाची संसलीस कल्ला विशागार तसो बापू पोलीस बापय तसो दुकोन मेलीस असे का जर म्हण फटाफट तिन्ही दिसांनी दरचे वाटतेले नाही इतल्या उण्या वेळात इतल्या प्रबिले बरी करची कशी नो फिअर फ्रेंड शेअरिंग मला इज इयर बुकेली ड्रेस सांगा बडे या बा यो की यत्त बुकेले रेड्या बरी दिसता आणि आमका वाटताली शे आम्ही बुकेलारी लोकांक गट्ट वाटतात आमच्या जवान जॉन पडा मागे तुम्ही ससनाक जमची ना येस ही इज राईट तुमची उत्तरा माझ्या काळजाक लागली अरे रे लेटी पडणं सुद्धा एक्स्ट्रा घाल हे माका आता कॅटरिंग झाले झाले तुका डीजे जायले डीजे जाय डीजे आमचे सवे असा डीजे शार्वी No, it's DJ Sherwin Patravo.
जाय तुझं मायचं गो आता कॅटरिंग झाली डीजे झाले MC जायने MC जाय ताकाय मध्ये लगे जण असा ताच्या अंगार वस्तू येऊ नये मास येऊ नये कोण माते आले मा Ladies and gentlemen, I'm your host Aloma Lobo. अक्का कोंगणी येता मू अक्का कोंगणी येत सोडलं बाकी बुरे येतात आता कॅटरिंग झाले डीजे झाले MC झाले तुमका बुटी सन जायने वय बुटी साथ जाय लेडीज अँड जेंटलमॅन दी वन अँड ओनली फेअर अँड लवली जनेलिया म्हणजे पॅकेजेस पुरा व्हॉट्सअप करता पुस तुमका व्ह्यूअर्स म्हणून घेताय ना आज काही जणात आणि आगत्ता झाले आजचे फीज आमचे फीज मीडा प्रकार 5 मिनिटं 10 मिनिटं 15 मिनिटं 20 मिनिटं अर्ध घंटो 1 घंटो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बुरोगो हे व्ह्यूअर्स बडे रोसाक मरणाच्या दर्शाक नाही 15 मिनिटं बुरो आता चुकाले जाय गो मम्मी मुझे गाऊन टेलर टेलर जायने काही टेलर असा चिंटू टेलर US रिटर्न याने बाईले भितरले पुरे शिवता आणि काय जायगी अब्बा सध्या कितले बुरो मानी न माने कोई दुनिया ये सारी मेरे इश्क की है दीवानी आमच्या वाड्याची गुरकार शीलाबाई गुरकार रे ही अंकु अर्गी अबे जिंकले तुमची ओळख मेलविन बरगी बेटे मॅच फिक्सर आय मीन मॅच मेकर हो माका बोलून हांकरेला किती कर नाही तुमच्या जायचं असो तुमका जायचं कडनं जिंकले दोघा भुरग्यांच्या पडून ना ओ वैकी गुरकार तुम्ही ह्या वेसारी अनुराग अमेरिकेत सेरीक पळून येतात काही तुमका खबर मेळली की आवडत कान देऊन आली मागीर कितें सेरीक अमेरिकेत येता गोंटवल तावनी आमी आतांच बदल जायने तांचे बरी जाय तांचे बरी नसल जाय आणि तांचे बरे उलय जाय तुम्ही कितें अशें नेसून रावल्यात वसा तुमच्या नेसनी बदल्या अळे तू सूट घाल अळे सैबिनी तू चढवाची हवी तू शर्ट आणि ट्राउझर्स घाल आणि तू युनिफॉर्म घाल बोंताय वसे टी शर्ट आणि बरमुडा घाल आणि एक कितें अनोरा तुम्ही तिके ग्लॅमरस जावन नेसून जायने अमेरिकाचो नवरो येता तू टाईट म्हणजे ड्रेस घाल आणि तिथे डीप पासून दी वय इले डीपच तसं दे आम्ही दोघी सेजारा वेतां काजारा आलबुनी तिरोसा केली येऊन तिगारा केन्ना तरी सेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटला बाबा वेतां त्या घरा आलबुन बाबा पटकन आले सगळे
कर इंटरनॅशनल म्हणून इंट्रोड्यूस कर. म्हणजे ओळख त्या चरक्याच्या बाबाय कसा आणि हांव फरंगी भेटेसो. तुवें खंयचें गांव सांगलें? त्यांचे फरंगी बेट्या गांवठी जाता फ्रँकफर्ट मला सबाय वाटता. ये कत्रीना ना ना योजना ये कत्रीना ना ना योजना तुका बैठला जाऊन बैठला आता झाल्यार विदेशी म्हटल्यार कंट्री जरो सूट घालो पांयांक घालूंक शूज मात्र नात कोणा कलर चलती. हांव कशी दिसता पयले पुटी घालचे जाल्यार बरे जाता. म्हज्या बाबान म्हणी तरणाटपणान म्हाका हे घालूंक सोट्टे हाडल्यात. कोण गो बरी अमेरिका गार्गी गल्फा गार्गी इस्रायल गार मेळटो. बरे कुटम बरो चेडो 10 एकरे तोटा म्हणून म्हाका हे दुकराची सेरीक केली. शी अनोरा तू तुझ्या वाटाक रेड कलर लिपस्टिक सारे आम्ही हाय हील शू घालायचे. आले को म्हाकाय ती लिपस्टिक हांव विचारायता. आता नवऱ्याची कुटुंबाची येताना पान पडूक स्वागत. हे तो अमेरिकन नवरो ताका वचून पटलो नंकी सिधी आणि अशें. Kiss me, close your eyes and miss me. Close your eyes and kiss me. I can read your lips on your fingertips. I can feel your smile. Come on now. सॉरी अरे तू चेडू काय लजी नका बिंदास राव आणि कितले लगे राव जाता तितले लगी चिटकन राव. आले को काके पावडर घालाय मो तू बरो बॉडी स्प्रे घालले पण म्हणा कसं नवऱ्यात जाय तेवढंच आहे. आता नवऱ्याच्या कुटुंबाच्या लगी आम्ही इंग्लिशान ते सुली जाई. पूण आमी कोण म्हणीस तो अमेरिकाचो तो आमचोच जाय विडे डोनाल्ड ट्रम्पाचे गुन्हे सोडे. अमेरिकाचे कल्चर ते वेगळे. टॉक इंग्लिश स्लीप इंग्लिश ईट इंग्लिश आणि शिट इंग्लिश. तुम्ही बदलूंक जाय. तांचे बरी जावंक जाय. तांचे बरी बसूंक जाय. तांचे बरी उठोंक जाय. तांचे बरी खावंक जाय. सगळे तांचे बरी. इसो गोवी अमेरिकात आसा ना साहेबा. तांगा शक्तीनगर जंक्शनांतल्यान वयता. ओ शक्तीनगरात अमेरिकाची रात बाय. आता ती काजाविषयी प्रस्ताव करूंक पुरो. तुझे तो साडो कार्यमानी ऑप्शन दिवचे तांकां काय नाका. तांकां जाय नसचे खावचे पिवचे नसचे. तुमकां नाचोंक येता न्ही? ना. तुम्ही पहिला सकाळीच डान्स क्लासीक जॉईन जायचे. जाईव साल्सा हिप हॉप सगळे शिकोंक जाय. वाटली जाय. वाट जायचेच नाही. कोंडे कोणाक सगळ्यात नसते. कोण नका पसंत जाता ती तांकां आरोनचे आनी नाचचे. Ladies and gentlemen, let's move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
खातीर आमी आमची संस्कृती बदलूंक जाय ती 4 जाणां आनी आमची सर सैर येतात त्या 4 जाणां खातीर आमी आमची संस्कृती बदलूंक जाय तुमचे खातीर न्ही तुमच्या धुवे खातीर म्हाका बिराक दिसूंक लागल्या की टाईम करून इंग्लीश सोडटीत जाल्यार हांवें कितें करचें तू काय कंत करिनाका हांव सांबाळटा तुमचे तर्फे नांव उलयता आयली आयली नवरा गेली आयली बंदरू बंदरू वाव बंदरू 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 वाव बंदरू 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 वाव बंदरू 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 वाव बंदरू This is Hokal, Anora. This Anora mother. This Anora father. This small brother. And this man, Sergey. तुझी ओळख की सांग बाई I am Warden, Chief of the Ward, Warden. गुरकारदे Good morning. देव बरं देव हांव नोऱ्याचो बाप्पू आनी ओ नोऱ्याचो बापूय आनी ओ नोरो इवन ही म्हजी बायल म्हळ्यार म्हजी व्हंकल ओ बाप्पूची बायल बाप्पी दी चोप Go dear, Norak Hakkar. तुम्ही सांगले ओकले गेली कोंगणी मनशा म्हूण आमच्या इवनाक आबूड कोंगणी चेडू मात्र पसंत तुमकां हांव सांगलें आसत ही गोमणेचो मनशा नवरो अमीर कसो म्हणू आनी बैली कात आनी वेस बदलयला आतां आमी सैरिके विशयांत उलया गी Yes, why not? जेंका म्हणून बरी शेगून असो दिसता वय वय ताका बऱ्या संस्कृतीन आमी वाडयला ताच्या वय ताच्या ल्हानपणान सरली ताका बापायन कश्ट करून शिकयले बरो फुडार दिलो आतां तो बरो शिकला अमेरिकान कंपनीन उंचल्या हुद्द्यार आसा बरो जोडटा जाल्यारी ताका बापायच्या गांवाचो भारी मोग अमेरिका पासून 5 वर्सां जाल्यारी तो बदलूंक ना अमेरिका गड जावंक ना कोंगणी मनीसच जावन उरला पूण अंका ह्या गुरकान अर्ध घंटे भितर बदलयले आमचे चेडू एक गुड गर्ल ते ग्रॅज्युएट शिकला ताका अमेरिकाचे म्हळ्यार भारी तांचे बरी सूल येता तांचे बरी सिनेस्ता जीन्स टी शर्ट मिनी मिडी पुरा नेस्ता नवऱ्याकी मॉडर्न चेडवा लेकने अमेरिकात आसा म्हाका भारतीय नेसन म्हळ्यार भारी हांव कपडा लायक करता आमचे चेडू इंग्लिश म्युझिक आयकोचे म्हळ्यार भारी इंग्लिश डान्सात ते एक्सपर्ट इंग्लिश काना ताका मस्त पसंद इंग्लिश काना रांदूंक जाणा इंग्लिश शिकान गेल्ल्या उपरांत इंग्लिश आत्ता मनीसा म्हाका कोंकणीकान म्हळ्यार जीव खुब्या म्हटली पुर्णासन्ना काळी जाणटी टीम पत्रडे मुगा दाळीचे वॉर्न आमच्या चेडवाकी बाय पसंत रांदल्यार ती तेच खाता तू पाडूक ते करना का उलयता आमी कोंकणी मनशां आमगे केदळय कोंकणीच आसा कोंकणी मागणी कोंकणी कांतारा कोंकणी गितां कोंकणी खाण हांव तशें अप्रोप आमी बैले खाण खाता ल्हानतानच आमी आमच्या इवानाक कोंकणी भाशे संस्कृतीची वळख दिल्या त्या देखून तो आज अमेरिका पावल्यार ताच्या मुळाक विसरूंक ना आमी अमेरिकांत संवादक व्यवहाराक दफ्तराक इंग्लीश वापरता तरी घरा आयल्या उपरांत म्हज्या बाप्पा लागीं म्हज्या बाप्पू लागीं म्हज्या मावशी लागीं उलोवंक हांव कोंकणीच वापरता हांव अमेरिकांत जाल्यार कितें मुळान कोंकणी मनीस न्ही आमचे सैन बदलूंक जाता आमकां इवनाक कोंकणी चेडूच जाय जाय आशिल्ले आमकां अरे हाणें तशेंच सांगले पूण हांगा पळयल्यार आमी काय की सुकून आयिल्ले बरी जाता ना ना बा तशें कांय ना ही कोंकणीची मनशां परदेशी संस्कृती बरें म्हणल्यार आपले सण आसूच तुमी आमच्या थोडे वयले बदलले हांवें हे नेसन पयले फुटी नासचें देई म्हज्या तुवेचे इच्छा होतायन हाजो प्रभाव आमगेर इल्लो चडच पडलो नाजा हे कोणाक हरकता
तसे काय ना अब्बा अमेरिकाचा नवरा येताना आम्ही बदल जाईने कित्याक बदला जाय कोण तीन पावलारी आम्ही आमची अस्मिताय कित्याक सांडी जाय कोण मी शिकवणं इथल्या वडल्या फुला पाहून जाते कित्याक जायना आमच्या इवानाकच पडया मुझे मुळावे शिकप थळीव भाषण जाल्ले उपरांत सवयत हांव कोंकणी शिकलो कॉलेज जाली हांव फुडाराक पावलो जाणटे सांगतात कोण आपले प्राथमिक शिकप आपले मायभाशेन शिकता तो हेरा प्रासट बुद्धवंत आणि चातुर असता म्हाकाच पळया म्हाका आतां म्हजी मायभास कोंकणी येता सांगाता इंग्लीश कन्नडी हिंदी तुळूय बऱ्यान येतात हांव जर्मन आनी फ्रेंच भासोय शिकला म्हज्या अमेरिकाच्या सांगत्यांक म्हाका इतल्यो भासो येतात म्हूण आयकून बेस बघता मम्मी म्हाकाय कोंकणी शिकूंक जाय आम्ही वडल्या पर्यंत अमेरिका वता भाऊजी सांगता अरे रे तो भाऊजी जाऊन वेळ असा पहिले शेती गट जायचे आमका माफ करा आम्ही तुमचे मट्टिक्के वटपणात चिंतून हो वेस पांगुरलो आमच्या गावांत एकलो अशेच वेस वंगाचे येता आपले पण उबेतना आणि दुसऱ्यांक खुश करून आपणाकच बदलयता हांव गांवाक आयल्यार हांगाच्या खाजरांक सोंसना हांगा सगळे बदलला एक तो भायले मनीस आसात तांकां समजना म्हणल्यार निबान सगळे खारी इंग्लिशान करतात मिसाय तशींच आमचो लोक कोंकणी तरी इंग्लीश मिसा जाय भुरग्यांक कोंकणी दोतोर नाका इंग्लीश कॅटेकिझम जाय म्हाका हांगासो म्हज्याच गांवाचो कांटोळ येता हे एका लेकार व्याविचार भास आनी संस्कृतीचो व्याविचार घरा एक स्वंत बायल असल्यारी परके बायलेच्या वेगीन घुसच्या वरी आपली गिरेस्त आनी सोबीत मायभास सोडून परके भाशे संस्कृती वेंगचे हो व्याविचार न्हय आसता आनी कितें म्हाका माफ करा म्हजी भास इली चडस तीक आनी तीक्ष जाली पूण थोडे फावटी हांगाच्या लोकांक प्रत्येक जावन हिच्यात असल्यांक ही भास वापरचेच पडटा पूर्ण वेला जाल्यार आम्ही बदल जाईने कोंकणी कित्याक फाट भरताय प्रगतीच्या मेठांनी चलत आहे वय पण आपले पण अपडाऊन नाही कोंकणीन खंडीत पोट भरता मायभाशेन शिकिल्ले मनीस आज संवसाराच्या चराय कोणच्यानी यशस्वी जीवन आसात तुम्ही थोडी यशस्वी आनी प्रख्यात मनशाची नांवां काडा आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त शिकिल्लो आनी शिकयला आपल्या मायभाशेनच मदर तेरेसा अब्दुल कलाम नेल्सन मंडेला आनी तर बाब साहेब आनी बिस्पाची शिकप पळया तांच्या मायभाशेनच जाल्लें आनी उपरांत हेर भाशेनी प्रावीण जाल्ले तुम्ही गल्फांत या भायल्या गांवांनी जे कोण यशस्वी मनीस आसात तांच्या बाळपणाची जिणी पळया तुमकां समजतालें आता भुरग्यांक कोंकणी शिकोवंक एक अवकाश आसा भुरग्यांक कोंकणी शिकोवंक प्रोत्साहन दी जाय आमची भुरगीं हुशार शिकूंक तयार आसात आनी आमची भुरगीं हुशार आसात पूण तांकां तांचेच सोडिल्ले फाटी घालता आनी हिचेच आसलें अल्लान गदत वाड कोणाची भुरग्यांची आनी सांगात कोंकणीची हांव वडोतन ह्या बंद पसंत आसा म्हाका म्हजेच बरें लागता हिची ऐकून हांव पिशी जाली आनी हो वेस पांगुरलो म्हजी आसली सबायच बरी शी तूंय काड सायबीनी सामाजिक कितें म्हणटा म्हणल्यार अभियान हांवें भुरगीं पण मापारूंक चिंतलें हांव इंग्लीश सुकली आतां पळयतना संवसाराच्या हर एक कोणच्या गेल्यार आमची भास आनी संस्कृती सगळेच आमी भुरग्यांक ल्हानपणांतल्यान कशें वागयता तांचेर तांचो फुडार आसता भुरग्यांक ल्हानपणांतूच बरी शिकून बरी संस्कृती शिकोवंक जाय वय म्हज्या वडिलांनी म्हाका ल्हानपणांत मायभाशेचो मोग मायभाशे मागणी आमची संस्कृती रिती रिवाज शिकयल्यान म्हाका म्हज्या मायभाशेचेर अभिमान चडलो आनी हांव अमेरिका आसा तरी हांव कोंकणी मनीसच समाजाच्या दबावान आनी हेरांच्या दक्षिणेन आमी जायते फावटी आमचे मुळे देगेन धरून हेरांक खुश करचे खातीर अर्थ नातले विंचता आनी आमी हेरांनी केल्ले दोळे दाखोवन अनुकरण करता वडिलांक व्हडली जबाबदारी आसा आपल्या भुरग्यांक मायभास शिकोवची समाजाच्या वळांत हेर मेळ्या कसल्या सोय वळण आसतना विंगड रावन उपयोन आपलेपण उरोवंक आमी भुरग्यांक शिकोवंक जाय वडील आसा की समाजाच्या मुखेल्यांक आनी वडील धर्मीक वडील आसाय व्हडची जबाबदारी आसा समाजाची समुदायाची अस्मिताय राखून सुकल्ल्या वेळा सुकलेल्या मार्गदर्शन दिवचे आमकां प्रगती जाय बदलावान जाय पूण आपले मनोक दवरून हांव खंडीत जावन कोंकणी शिकतालो म्हाका बेसांव दियात
माझ्या लागीं काजरचा हांवें तुका बसान केला पूण काजार कोंगणे दिसली सर ती रिवाजी सोड अब्बा शैरी घिगट झाली आम्ही आलेले पर्स भरले ए कालिंगी सुकता चलो या चलो हा वय वय चलो द्या बड्या गया अप्पा विक्की बसूंगा घरा नॉर्वेंजेशन डिसोजा बचपे सियोना डिकुन्ना कुलशेखर एडन पिरेरा गडलगटे अलादी दांती पिलार नविशा विलोना डिसोजा तोडांबेल Sienna Vegas Bajuri. Anora Nirel de Souza Bondel. Anya Kazan Danti Vijay Aloma Lobo Katil. Chirilia Dialmeda Shirva. Alicia Rishona Pinto Moodabidri. Inara Maria Moodbidri Samit Jasilobo Upinangadi Shah Samrat Fernandez Todambel Sharvin Patrao Shaktinagar Sean Winston Morris Gurpur. Trevin Pitrasta Podel. देव बरे करूंक नाटक पंगडाक इतल्यार आमची म्हयन्याली मानची समता समेज सांग देव बरे करूंक